गोयच्या मायनिंगाचे डिसेंबरात कांयच जायना कितें ते नव्या वर्सा कोर्ट कायदो खात्याचो स्टाफ नागरिकत्व कायद्याचे केशींनी बिजी सेजाची केस धुकल्ली जानेरात मुख्यमंत्री दिल्ली मालवणा बेकायदेशीर एलईडी फिशिंग केशींत गोयचो बीजेपीचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराक कारणां दाखय नोटीस बुधवाराक कूस मारल्यार तहसीलदाराचो कोर्ट दितलो एक्स पार्टी निकाल बेंजोप्लास्टांतल्या टाकयांतलो नाफ्ता रस्त्यान व्हरचो न्ही बोटीचे प्रकरणाची मुळा सावन जाय चौकशी डीजी शिपिंग कांडिस्ट ताचे वरवीं नाका शिपिंग सेक्रेटरी वरवीं काँग्रेसीचे शिष्टमंडळ मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक दाबोळे स्पायसजेटाक जावपाचो मोठो एक्सिडेंट पॅसेंजर साल्वार विमानाचे फुडलें व्हील देंवयतना बिगाड रनवे कंट्रोलरान पायलटाक केलो अलर्ट तिसऱ्या यत्नात लँडिंग यशस्वी आनी टिकेचेर जोडिल्ल्या जैता उपरांत एफसी गोवाचो विस्वास वाडलो आयएसएल लिडरांच्या ट्रेनिंग सेशनांत पेजात वातावरण आतां टार्गेट ओरिसाड जिखपाची टेबल टॉपर रावपाची गोयच्या मायनिंगाचें सरकार म्हणटा तशें ह्या डिसेंबरांत कांयच जायना मायनिंगाक नागरिकत्व बादलें फुडार फुडल्या वर्सा थारपाचो मंगळारा सुप्रीम कोर्टा मुखार सेजाची मायनिंग केस आयिल्ली मात नागरिकत्व कायद्याचे केशींनी कोर्ट आनी कायदो खात्याचो स्टाफ बिजी खंडपीठ सेजाचे केशीक हात घालूंक पावले ना आतां केस जानेराचे पयले सप्तकात मायनिंगाचें कितें तें फुडल्या वर्सात म्हादय मायनिंगाचो इशू घेवन मुख्यमंत्री दिल्ली गेला गोयचे मायनिंगाचे सावंत सरकार म्हणटा तशें डिसेंबरात कांयच जावपाचें ना सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण सध्या फुडें वचना सेजा गोवाची मंगळारा सुप्रीम कोर्टात केस आशिल्ली मात कायदो खात्याचो स्टाफ आनी मुखेल खंडपीठ नागरिकत्व कायद्याचे केशींनी बिजी आशिल्ल्यान चडश्यो केसी फुडें धुकल्ल्यो तातूंत सेजा गोवाची मायनिंग केसूय गेली आतां ही केस नातलांचो सुटिकाळ सोंपतकूच जानेराचे पयले सप्तकात कोर्टा मुखार येवपाची तो मेरेन सेजा गोवाची केस आनी गोयच्या मायनिंगाचो फुडारूय अनिश्चित हुमकळ्ळो इतले मजगती म्हादयचो इशू मायनिंगाची केस आनी अर्थमंत्री सितारमणाचे गाठी भेटीचे शेड्यूल घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली गेला वचचे आदीं ताणें नव्या वर्साचे पुलिसींग वेवस्थेचो नियाळ घेतलो की एक म्हणजे म्हादयच्या विशयाचेर दुसरी फायनान्स मिनिस्टरा बरोबर मिटींग आसा आनी ऑल्सो आमची मायनिंगची केस आसा आज थंयसर ट्युरिस्ट आनी भायल्यान येतल्या गाडयांक पुलीस पिट्टात म्हूण कागाळी वचत थंय तांकां आडावन परत परत डॉक्युमेंट मागता आनी तालाव मारतात ताचेर आतां उपाय काडला तो असो ट्युरिस्टांक एकूच चेक नाको चेक जाल्ले गाडयेक क्लियरन्साचो स्टिकर ताजे सगळे डॉक्युमेंट्स जे आसा एट अ टायम चेक करतले एट अ बॉर्डर लेवल सो ती भायली खंयची नॉट टुरिस्ट एनी व्हेकल इवन जो ट्रान्सपोर्टेशनची व्हेकल सुद्दां तिका एकदां लायले तिका परत आनी कोणी मदीं हाडप ना गेटीचेरूच ताका ऑलरेडी ताजे कितें जर फायन दिवपाचें जाल्यार गेटीरूच दिली वयतली अनलेस एंड अंटील बिगर वायलेशन जो पर्यंत जायना तो पर्यंत त्या शिवाय ताका कोणूच स्टेटीक ना पुलीस हाडवतो ना ट्राफीक ना तुजो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हूण बार्ज कामगार मागतात देवळांनी चर्चींनी गाराणी घालतात सो आमचो मेन उद्देश कितें आसा ही पयली जी आमी एक वाद कशी पेटयल्या आनी आमकां ही व्हडली चळवळ कशी आमी करपाची आसा अशें न्हू की आंदोलन आनी हें तें करून आमी सध्या बार्जीकार वयर सरलेले आसा कित्याक आमी खूब ट्राय केली मायनींग स्टार्ट जावंक जाय आनी कितें जावंक जाय आनी आमी आतां प्रत्येक गांवागांवान अशें भोंवतले की जे मायनींग डिपेंडंट आसा तेंचो आमकां सपोर्ट जाय आनी हे सीएमा कडेन आमी पावोवपाक सोदता की आमचेर कसो कितें इफेक्ट जाल्लो आसा तो मायनींग बंद जावन सो बारीकल्यान मोठ्यातल्यान बारीक अशे पळय लोक आसा न्हू सगळे जाण मायनींग अफेक्टेड जाल्ले आसा आयज थोड्यांची परिस्थिती अशी आसा की ती जेवणाक लागून स्ट्रगल करता आतां मायनींग बेल्टाचे जे आसा पळय थोडे बेल्टाक आसा ते थोडे बेकार आसा जे दर्यान आमचे थोडेशे चलता पीक आयन जावं सारकें कमी प्रमाणात चलता ताका लागून बेगीच्या बेगीन मायन स्टार्ट जालें जाल्यार सगळ्यांकूच काम मेळटलें ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारी करतना धरिल्ल्या बीजेपीचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराचे बोटीचे प्रकरण मालवण तहसीलदार कोर्टात पावला 14 डिसेंबराक बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारी करतना महाराष्ट्राचो दर्या नुस्तेमारी कायदो मोडलो म्हूण सिल्वेराचो ट्रोलर धरिल्लो एलईडी नुस्तेमारीचे सामान आनी 60,000चे नुस्तें ट्रोलरा सयत जप्त केल्लें सिल्वेराक 18 डिसेंबराक सुनावणेक हाजीर रावपाक सांगला ताणें कूस मारल्यार केशीचो परस्पर निकाल गोयचो बीजेपी सरकार आनी बीजेपीचे कानार केस
गणेश बेंजोप्लास्टातल्या टाकयांनी खाली केल्लो घातक नाफ्ता रस्त्यान व्हरचो न्ही. नाफ्ता बोटीचे प्रकरणाची मुळां सावन चवकशी जावंक जाय म्हूण काँग्रेसीची मागणी. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचे फुडारपणान शिष्टमंडळ सकाळी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. बोट मुरगांव हाडूंक बावटो दाखोवपी डीजी शिपिंग कांडात घुसपला. ताचे वरवीं चवकशी नाका. चवकशी शिपिंग सेक्रेटरी वरवीं जावंक जाय म्हूण काँग्रेस मागता. खंयच्याच परिस्थितीत हो नाफ्ता बींग हॉलटाईल cannot be transported by trucks. It has to be again pumped into the ship. आता ही पहिली मागणी. दुसरी मागणी तांचे चीफ मिनिस्टरान फाटीं सांगिल्लें की आपूण ताची थरो इन्क्वायरी करतलो. तर तांचें म्हणणें तुमी DIG शिपिंगाक DG शिपिंगाक इन्क्वायरी करपा लायल्या. DG शिपिंग हॅज बीन पार्ट ऑफ दीस मेकॅनिझम. सो तो करपाक शकतलो काय कितें? हे दोन मागण्यो तांच्यो मेन आशिल्ल्यो. तातूंत चीफ मिनिस्टरान कॅटेगरिकल एश्युरन्स दिला कि under no circumstances NAFTA will be transported by trucks. He says that they are trying to company or they are trying to get some ship. Either they will repair this ship or they will get some other ship आणि त्या शिपांक परतो करून तो नाफ्ता ट्रान्सपोर्ट जातलो. सेकंड ताणें सांगला त्या प्रमाणे ताणें डिमांड केल्लो की DG शिपिंगाच्या वाट्याचे ताणें सांगलां आय विल ट्राय टू सी दॅट सेक्रेटरी शिपिंग इफ ही कॅन कंडक्ट द एन्क्वायरी. सेक्रेटरी शिपिंगान केलें जाल्यार चड बरें जातलें कारण DG शिपिंग हॅज बीन पार्ट ऑफ इट. इट डजंट हॅव रिपेअर ऑफ शिप्स बर्थ. सो अशा परिस्थितीत ते शिप आयलें कितें हांगा? कोण जबाबदार? हाजी खूब क्वेश्चन्स आहात. तांणी खूब क्वेश्चन्स हें केल्ले. तो मेमोरंडम आज आमी दिला चीफ मिनिस्टर. कितें सांगलें? हें हांवें सांगलां तें आतां तुका सांगलां तें. एक ताणें कॅटेगरिकली सांगलां की इट विल नॉट बी अलाउड टू बी ट्रान्सपोर्टेड थ्रू ट्रक. सेकंड इन्क्वायरी आपूण सेक्रेटरी शिपिंगा कडल्यान करून घेवपाचो प्रयत्न करता. सेक्रेटरी शिपिंग. सेक्रेटरी शिपिंग इज द नेक्स्ट टू द मिनिस्टर इन दिल्ली. एका डिमांड केलेलो आसा DIA नाजाल्यार NIA कडसून ती इन्क्वायरी करची म्हणून. आणि थर्ड मेन आसा ती तेणें जे CMान एश्युरन्स दिलेले कित्याक आमी चेअरमॅनाचेर MPDच्या चेअरमॅनाचेर FIR फायल जातली ते अजून पर्यंत जावना म्हणून. सो तेणें CMान आमकां 15 दिसाचो टायम मागला कित्याक आमी ते चालू आसा आणि तेजेर कितें आसा ते कल्प्रिट वील बी पनिश्ड फॉर दॅट आणि तेजेर FIR लॉन्च जातली. म्हणजे आयज अशें दिसो उपकारना सरकाराक की आमी नाफ्ता काडलो पूण नाफ्ता येयलो कसो, कोणी हाडलो, खंयसून येयलो हेची चवकशी जावपाक जाय. तेका आमी उगडास करून दिला की हे इलिगल, हें कितें जालां पळय तें इलिगल. पण तुवें नाफ्ता काडलो आनी त्या टँकन घातलो म्हणून सुशेगाद रावपाचें ना. पण तो इलिगल कसो येयलो, कोणी हाडलो, कित्याक येयलो हेची चवकशी जावची अशी आमी मागणी तेचे कडेन केल्या. त्यांचे ते म्हाका निवेदन दिवपाक गेले. विरोधी पक्ष नेत्यान सांगलेलें निवेदन दिवपाक येता म्हणून. तांच्यांनी निवेदन दिलें. तांचो डिमांड एकच आसा की तो बाय रोड कॅरी करूं नाका. ओके. आणि बाकी जे कितें एक्शन आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला. बाय रोड आमी कॅरी करचे ना. अगेन वी आर थ्रू वेसल जी आसा पळय न्हू रे, आमी दुसरी वेसल सोदता. क्लास A वेसल जी आसा ती कॅरी करपा खातीर मेळपाक जाय. इट इज नॉट एट द इंडियन कोस्ट, इंटरनॅशनल कोस्टा वयल्यान हाडपाक जाय आनी तितून ते कॅरी करतले. दॅट इज ऑल. आणि दुसरे जो कोण गिल्टी आशिल्लो तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ती जातली जो पर्यंत सगळ्यांक सांगलें नाफ्ता तकले वयल्यान वचना तो पर्यंत बाकीचे डिसिजन घेवप जावचें ना. सड्यार गणेश बेंजोप्लास्टांत नाफ्ता व्हरून सरकारान बरो निर्णय घेतलो म्हूण माविनान विधान केल्लें. माविनाच्या विधानाचेर सड्यावेले थळावे आनी आमदार मंत्री मिलिंद नायक बरोच चाळवलो. वास्कोचो आमदार कार्लुसूय म्हणटा मुख्यमंत्र्यान खंय मिलिंदाक विश्वासांत घेवपाक जाय आशिल्लो. स्टेटमेंट दिला की हांगासर जे टाकये घातल्या पळय ते नाफ्ता घालपाक म्हणून. ताका हांव सांगूंक सोदतां की तो जेन्ना काँग्रेसान आसलो 99 तेन्ना तेजे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी हांगासर सायनींची मोहीम काडलेली. कितें म्हणून काडलेली की हे टाकये आहा ते पाणयाचे टाकये म्हणून. आनी लोकांचे सायनी फसोवन घेतलेले हे काँग्रेसीच्या टायमार. तेन्ना 1999 काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलेलो. तो गिरीश बाब म्हणटा पळय की हेणी हाडल्या म्हणून आमच्या मंत्र्याचेर जो आरोप करता पळय त्याच्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान हे टाकये हाडल्या. तेचो काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलेलो तेन्ना 2009 हेंच्यानी स्टोर केला. आमकां कोणाकच कल्पना दिवना. हे आमी सहन करचे ना. माविनाक जर जाय आपले हितून व्हरपाचें. ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट आमच्या हांगासर मुरगांवच्या लोकांचे डिसिजन घेवपाक मुरगांवच्या जनतेन आपलो आमदार निवडून दिला आणि तो मुरगांवच्या जनते खातीर वावरता. डिसिजन सारकें येयला. ते डिसिजन दुखला आसतलें कोणा मिलिंद नायका दुखला आसतलें आमदार म्हणून स्थानीक आमदार. म्हाका दिसता CMान मिलिंद इंटू कॉन्फिडन्स आनी ताका मिलिंदाक सांगपाक जाय तें ऑप्शन कांय ना. सो वी हॅव टू डू दीस. हे उलयला पळय ते सगळे भाजपाचे कवर घातलेले. कवर घालता ते जाय तेन्ना काडटा. परत घातलो काडलो. थंडी गरमी लागता ते प्रमाणे स्वेटर घालपाक काडटा आसता पळय तशें भाजपाचे घातलेले ते केन्ना काडी तेचो नेम ना. तेंच्यांनी उलयला आसतले. आनी सगळ्यांत म्हाका बरें दिसलें म्हणपा आतां वायट म्हणप ना ते उलटे उलयचे की मोहीन गुजरान गव्हर्मेंट दिला
कित्याक म्हणून तर गणेश बांधव प्लास्टरान घातला सीएमाचे कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणजे वेसल काडली तो पणजे रावता पळय थंय लागीं आसली ती काडली म्हणून कॉंग्रॅच्युलेट केला आसतलें तो रावता पळय थंय लागींच रावता ते काडले म्हणून कॉंग्रॅच्युलेट केला आसतलें आनी ते कॉंग्रॅच्युलेट करून हांगा घातले मागीर खंय वता फोंडाक हे आमच्या जनतेक कळपाक बरें सड्याकारांक सगळ्यांक आनी तेच्या वांगडा सड्यावयले कोण नाचता पळय तांकां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विधानसभेचें शियाळी अधिवेशन 1.5 म्हयन्या उपरांत नव्या वर्साचें हें पयलेंच अधिवेशन 5 दिसांचेंच आसतलें म्हूण सभापती राजेश पाटणेकार सांगता. 1 फेब्रेर ते 5 फेब्रेर मजगतीं शियाळी अधिवेशन आसतलें म्हूण पाटणेकार प्रुडंटा कडेन उलयला. पयलेंच अधिवेशन आशिल्ल्यान 5 दिसां भितर राज्यपालाचें अभिभाशणाचें कामकाज हाताळचें पडटलें. बलात्काराचो आरोपी पत्रकार तेजपालाचे हाय प्रोफायल केशींत कोर्टात उलट तपासणी करतना साक्षीदाराची सुवात आनी आरोपी बसता ते सुवाती मदीं पड्डो घालचो म्हूण पिडीत चलयेन मागणी केल्या. ते चलयेन ट्रायल कोर्टांत ते खातीर अर्ज घाला. उलट तपासणी चलतना खंय आरोपी तेजपाल मुद्दाम पिडीतेचे सुवातेर येवन तिका भिश्रावप आनी दबाव हाडपा सारके हावभाव करता. पिडीत चलयेचो अर्जाचेर कोर्ट बुधवारा आयकतले. दाबोळे विमानतळार सकाळी स्पायसजेटाक मोठो एक्सिडेंट जावपाचो पॅसेंजर साल्वार. नौदळान दिल्या त्या म्हायती प्रमाण स्पायसजेटाच्या विमानाचें लँडींग करतना नॉज लँडींग गियर म्हणल्यार विमानाचो फुडलें व्हील देंवंक नाशिल्लें. वेळ बरो म्हूण रनवे कंट्रोलराच्या लक्षांत ही गजाल आयली. ताणें पायलटाक अलर्ट करून विमान लँड करनाका म्हूण शिटकावणी दिली. 2दा यत्न केल्या उपरांत तिसरे खेप व्हील यशस्वी देंवलें आनी तिसऱ्या यत्नांत विमान दाबोळे विमानतळार सुरक्षीत देंवलें. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. कोलवाळे हायवे वेल्या मारिल्ल्या आंब्याचें प्रकरण तापता. राना खात्याचे ऑथॉरिटी मुखार हें प्रकरण आसतना PWD कॉन्ट्रॅक्टरान झाडां मारली म्हूण गोवा ग्रीन ब्रिगेडीन इशू अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार व्हेलो. 2 दिसांत अर्द येवंक शकता. ते आदींच झाडां मारली. ती झाडां साल्वार करपाचें उतर राखलें ना म्हूण फॅशन डिझायनर वेंडलेनान चीट बरोवन मुख्यमंत्री सावंताची खरडपट्टी काडल्या. तो खंय फटींग. कोलवाळे झाडांचे प्रकरण अपिलेट ऑथॉरिटी राना खात्याचे कोर्टा मुखार आसतना आंबे मारले म्हूण गोवा ग्रीन ब्रिगेडीन इशू लावन धरला. कॉन्ट्रॅक्टर आहा MBR पळय बांदता रस्तो कोलवाले ते झाडां कापली तांकां सांगलें आमी पुलिसीक सांगलें की हांवचें एप्लिकेशन हिंगा पेंडींग आहा म्हण कोर्टान. आयज पयलें हियरींग जालां. आमी गोवा ग्रीन ब्रिगेड PWD एसिस्टंट इंजिनियर ऑफ PWD कोलवाले आनी डेप्युटी कन्झर्वेटर फॉरेस्ट जेणे पळय पोंडा पळय ताणें परमिशन दिलें झाडां कापपाक तेका आमी तेंची ऑर्डर चॅलेंज केल्या. डेप्युटी कन्झर्वेटर कितें म्हणटा की आमी परमिशन दिवना आमी तांकां NOC दिल्या. अंडर सेक्शन 31 तांकां पळय गव्हर्मेंटान कांय एक्झॅम्पशन दिवंक ना तांकां NOC दिवपाक. एक्चुली तेणें दिवंक जाय आसलें परमिशन पण आजून तेणें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंकूच ना. आनी एसिस्टंट इंजिनियर ऑलरेडी हांवें स्टेटमेंट दिला जे अथॉरिटीचे फुडें एप्लेट अथॉरिटीचे फुडें की आमी NOC मागूना आमी मागल्या परमिशन म्हणून आनी तांचे कडेन परमिशन ना झाडां कापपाक. टुरिस्टान तेणें इल्लिगल झाडां कापल्या. ही पळय 100 झाडां कापल्या. आयकॉनीक ट्रीज हेरिटेज ट्रीज आमची 200 वर्सां मायज झाडां कापल्या कंप्लिटली इलिगल. इतले मजगतीं फॅशन डिझायनर वेंडलान चीट बरोवन मुख्यमंत्र्याक उजरायलो. कोलवाची ती झाडां रस्त्याक मारचे ना म्हूण खंय सावंतान उतर दिल्लें. तो उतराक नेगार गेलो म्हूण वेंडलान फेसबुकार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक ओपन लेटर बरोवन उजरायला. हो मुख्यमंत्री खंय उतराक फाल्स फटींग ताचेर लोकांनी विस्वासपाचें ना आनी पातयेवपाचोय ना. गोंयचो आवाजूय कोलवाचे हे प्रकरणाचेर आवाज काडटा. सरकार खंय असले केशींनी पद्दतशीर कानार केस काडटा. तो उतर दिता CM जावन की आपूण ती झाडां मारपाक दिवचो ना आनी तेजे सकयले ऑफिसर बिंदास परमिशन इशू करता आनी झाडां मारली गेली वयता. We had a meeting with MLA in Nilkant few months back. In this we brought out 2 topics and one issue was the mango trees. Nilkant accepted that these mango trees are ancient trees and they are a symbol of Kolwal and entry to Goa. The actual permission was given on Saturday, Sunday. The cutting started on Monday morning. I suspected something was going to happen and I alerted everybody saying that be careful, I think they are going to start. And right enough I got a call and I rushed over there. They had already finished all the branches of the first tree. There were 8 trees and they started with the second. I stopped them
सीएमाचे कांयच चलना सध्या. सीएम इज एब्सोल्युटली नॉट इन कंट्रोल, विलिंगली अनविलिंगली. आनी हे पळय कंपनीज आसा जे डिस्ट्रॉय करता गोंयांत, ही जी MVR आसा तांचे डिस्ट्रक्शन चालू जाल्ले काणकोण ते आयज पासून ते डिस्ट्रॉय करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोट्यांनी कड्डून इफ्फी सेरेंडिपिटी विज्ञान महोत्सव करतल्या सरकाराक गोंयच्या तरणाट्यांचे इशू दिसनात. दृश्टी वेवस्थापना आड आवाज काडपी लायफगार्डाचे प्रस्नाचेर प्रमोद सावंत सरकार ओगी रावला म्हूण लायफगार्डांनी गोंय मुक्ती दिसा आझाद मैदानार धरण्याक बसपाचें थारायलां. सरकाराक पडूनच गेल्लें ना काय म्हूण फुडारी आंदोलक लायफगार्डाच्या फुडाऱ्यांचो प्रस्न. भुरग्याचे सुद्धा या सरकाराक पडलेले ना, त्यांच्या नोकरेच्या पडलेले ना, त्यांच्या फॅमिलीच्या तांकां पडलेले ना. आज बाबा त्यांची फॅमिली कशी चलतली हे सरकाराक जबाबदारी. आज सरकार आपली विसरलेली आसा. तेका आमी कांयच करून आमी फक्त आंदोलन म्हणजे आमची तीव्रता आमी आंदोलनाची वाडोवंक शकता. आनी हे आतां सगळ्या लोकांच्या हातीन आंदोलन आहे. होच आमचो एक लास्ट आतां एक पर्याय आमचो उरलेलो आसा. 19 तारखेक आमच्या मागण्या खातीर सकाळी फुडें आमच्या आझाद मैदानाचेर आमचे धरणे आमचे जातले. आज गोंय स्वातंत्र्य दिना मुक्ती दिनाचे हांगा व्हडले प्रोग्राम हांगा डिक्लेअर केले. आज गोंयकार उपाशी आसा ते सरकाराक पडलेले ना. व्हडले इव्हेंट तुमी करता, हांगा इफ्फी करता, सेरेंडिपिटी करता, व्हडले सामके हांगा पोस्टर लायता, हांगा तुमी कसले विज्ञान आनी तेज्या नांवान तुमी हांगा व्हडले इव्हेंट साजरे करता, महोत्सव करता, तुमी मजा मारता आनी आमचे गोंयच्या भुरग्यांक हांगा उपाशी रस्त्यार तळमळटा. ह्या सरकाराक मात्तूय लज ना काय कितें? कितलो म्हणून आमी बोवाळ मारपाचो, कितले म्हणून आमी सरकाराक सांगपाचें, हो प्रश्न आसा. पूण हे जो आंदोलनाची तीव्रता ही नक्कीच आता तीव्र जातली आनी हो जनक्षोभ हांगा जातलो, इतलेंच हांव सांगूंक शकता. बायगेणी कोयराविलो प्रकल्पाक पर्यावरणीय मान्यताय मेळ्ळी काय ताचे टेंडर काडटले म्हूण पणजेचो महापौर उदय मडकयकार उलयला. पणजे तश्यो मोठ्यो उक्त्यो सुवाती नात, मात कांय ल्हान सुवाती थारावन थंय गार्बेज प्लांट घालपाचो प्लान मडकयकारान उलोवन दाखयला. महापौर आयुक्त उपमहापौर क्रोएशियाचे भोंवडेर वचून आयल्यात. बायगेणी प्लांट म्हाका 7 फेब्रुवारीचेर जालो. ते एनवायरमेंट क्लियरन्स ह्या दिसांनी येवपाचें आसा. ते जाल्या बरोबर मायक्रो लोबोच्या आजूच फेब्रुवारीचेर वचपा स्टेटमेंट, मागीर ते प्रोसेस सुरू जातलो. बाकीचो टेंडर प्रोसेस हे हाडपाचो. आजुनी एनवायरमेंट क्लियरन्साचे आजुनी कांय हे जावना. आमी ल्हान जागे सोदता सद्या. ल्हान एक टन, हाफ टन, 2 टन. आमचे कडेन व्हडलो जागो ना. पणजे सिटीन व्हडलो जागो नासल्या कारणान आमकां एक खंय ल्हान जागे अशें मेळटा. एक 5 टन टोटल 10 टनाची एक एरिया हांगा बाबा खंयच्या एक व्हडली समज एक हावजींग कॉलनी आसा थंय सुद्दां तेंचें परमिशन मेळटा. थंय एक ल्हान घालून थंयचे सरावंडिंगाची थंय हें करून समज एक फाल्यां एक कमर्शियल एरिया आसा थंय आमकां एक जागो मेळ्ळो, थंयची ती एरिया समज ती एरिया थंयची कवर करून अशी आमी एक वेट गार्बेज ट्रिटमेंट करपाक आमचें प्लॅनिंग आसा. ते जागे आयडेंटिफाय करपाचें चालू आसा. So we are looking at 2 areas in terms of smart mobility, in terms of traffic, transport and parking. They have done a good system of parking, pay parking, congestion management. We can work on those lines. So that is one area of cooperation which we want to put forth. राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिलाचे बीजेपीच्या सावंत सरकारा कडेन हालीं बरेंच सूत जुळ्ळां. प्रमोद सावंत रिणां काडून सरकार धुकलता म्हूण टिका जाता. मागीर परिकार कितें करतालो काय म्हूण आमदार चर्चिल आलेमावाचो प्रस्न. आपल्याक मनीस लागता, पक्ष न्ही, चर्चिल उलयलो. सांखळे महोत्सवाचे माचयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची चर्चिलान भरभरून तुस्त केली. लोन काढून सरकार चलयता, अधिकारान कितें म्हणून चलयला सरकार, बॉसांतले पयशे काडून चलयला. सेम जेन्ना पयशे ना लोन काडचो पडटा. आज मायनिंग आमचें चालू ना, आज आमचें टुरिजम ना. हांव मागता आनी देवा कडेन मागता जेन्ना कोर्टाचे जे जजीस आहा तांचे तकल्यान घालपाक केन्ना काय आमची मायंड चालू करून आमच्या भुरग्यांक आमच्या लोकांक खूब आनी खूब जो त्रास जाले आहा ते त्रास सोडपाक
हांव पार्टी पळयना मनीस पळयता. जेन्ना मनीस एक बरें काम करता ताका म्हजो सदांच सपोर्ट आसा. जायत्या जाणांनी जायते भशेन प्रचार केले. हांव प्रचाराक कोंत करपी ना. हांव संस्थानांत एकलो देवाक भिता आनी पब्लिकाक भिता, लिडराक भिना. एका दिसा तो मुख्यमंत्री जावपाक मेळ्ळो जाल्यार कितें करतलो काय म्हणून ताका प्रश्न विचारलेलो. एका दिसाचो मुख्यमंत्री जावपाक मेळ्ळो जाल्यार तेणी सांगलो म्हाजोय तो प्रश्न सुट्टलो, मातसो राव फाल्यां पर्यंत तोय सुट्टलो हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. कोणी आंदोलन करपाची गरज ना, दिल्लीकूय करपाची गरज ना आणि गल्लीनूय करपाची गरज ना. म्हाजोय आमची आवय तिच्या खातीर जाय तें करप हें आमचें कर्तव्य आसा. नक्कीच गोंय सरकार जे आसा त्या बद्दल तितकेच सेन्सिटिव्ह आसा आणि गोंय सरकार हे करपा खातीर सदोदीत तुमच्या बरोबर आसतलें. लोकोत्सवाच्या स्टॉलाची फॉर्मां वांटपा वेळार सगळोच गोंधळ. लायनीत उबे राविल्ल्यांक कितल्याशाच जाणांक खंय फॉर्मांच मेळूंक ना. विचारल्यार फॉर्मां सोंपलीं म्हूण खंय तांकां जाप, कितें तरी गुड्डलसांव आसा म्हूण दुबाव. लोकोत्सवाचे आयोजक कला संस्कृती खातें संचालकाक विचारल्यार म्हणटा लोक लायनीत रावना, गोंधळ घालतात. आतां खंय ताचे कडेन फॉर्मां भरल्यांत, व्हरूंक एक मनीस येना. A week ago in the newspaper there was announced that Lokutsav forms are out from yesterday, today and tomorrow. Okay, yesterday we were around 300 plus people, around 400 people who were standing in the line from 6 o'clock in the morning. They told us that we will be going according to first come first serve basis. Around 70 forms are distributed. After 70 forms, people walked away with around 12:30 with the forms. After that, from 12:30 to 4:30, nobody gave us any information whether we are supposed to wait, not wait. We were here till 4:30 because we were waiting here and nobody was giving us information. We went upstairs and we asked them whether the forms are available or no. They told us that the forms are over. We are Goans. They treated us like dogs over here. We were waiting here in the line from morning, okay, with no water, no breakfast, no lunch, nothing. They have gone from 12:30 till 4:30 for lunching and they have come back. How the handicraft stalls are distributed, we do not know, but within 200 forms or less than that, they told us that the Goan slots are over. मी आज 5 वर्ष ह्या लोकोत्सवच्या ह्याच्यामध्ये येते, पण हे फर्स्ट टाईम झालेलं आहे. लास्ट इयर पण 400च्या वरती फॉर्म दिलेले होते, पण ह्या वेळेस त्यांनी फक्त 200 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट केले. बरं कोणाला विचारायला गेलं स्टाफला तर ते लोक धड उत्तरं देत नाहीत आणि आम्ही कार्ड काढून आम्ही पाठीचं आम्हाला पहिलं सांगितलं लिस्टप्रमाणे तुम्हाला फॉर्म मिळेल. लिस्टमध्ये नाव लिहिलं आणि नंतर ते लोक गेले. नंतर लिस्ट फाडली, नंतर म्हणाले की नाही जे क्यूमध्ये आहेत ते म्हणजे त्यांच्यामध्येच काही कम्युनिकेशन नाही आणि काय फुकटात हे लोक देत नाहीत. गोंधळ इतल्यासाठी जालो लोकांक पार्शी आसना लायनीक उबे रावपाचें. आमी जर व्यवस्थीत लायनीक उबे रावलेले जायत जाल्यार हो गोंधळ जावचो नासलो. सगळ्यांक दिसता की आपूण सकाळी 5 येयला, आपूण सकाळी 6 येयला, आपल्याक फॉर्म पयलीं मेळोंक जाय अशें आसना. एक जर लायन सारकी एक लायन जर केलेली जाय गोंधळ जावचो नासलो. आतां पळय फॉर्मां पळय 200 फॉर्मां उरल्या, लोक व्हरपी कोण ना हांगासर. आमी लायन सोंपयली. आतां पळय आमची 200 फॉर्म उरल्या न्ही पळय न्हू, फॉर्मां उरल्या आमची 200 फॉर्मां उरल्या. लोकांक हांव आतां अजून हांव फोन करता, हांगा कॉल करता या आनी फॉर्मां व्हरा म्हणून पळय. लोक कोण ना, भायर एकलो मनीस उबो ना. आमी 650 फॉर्म काडटले, 650. जर डिमांड वाडला, आतां डिमांड हो वाडलेलो आहा, आमी स्टॉल वाडयतले. खडेगाड एटीकेक मारले उपरांत FC गोवाचो विस्वास खूब वाडला म्हूण ट्रेनिंग ग्राउंडार बरे पैकी वातावरण तयार जाला. प्रॅक्टीस सेशना वेळार डिफेंडर सना सिंग प्रुडंटा कडेन उलयलो. FC गोवा टेबलांत टॉप पोझिशनार पाविल्ल्यान आतां दर एक मॅच जिखून लिगांत टॉप पोझिशनार रावपाचें टार्गेट थारावनूच खेळटले म्हूण हो कळाशेचो उदेंतो डिफेंडर प्रुडंटा कडेन उलयलो. आयतारा FC गोवाची मॅच ओरिसा आड फातोड्ड्या जातली. Chinglan Sana Singh was the man of the match against Hyderabad FC, and in that important match FC Goa clinched 3 points and got into a great position, and then they consolidated that position with a fantastic victory in the ATK match. But Sana was on that day he was on the bench, so great competition for places at FC Goa, and that's what everybody wants. The coach as well wants a selection headache, and it was just amazing the team that day. But Sana, as a player, as a young player, having been the man of the match, and then you have to face such a situation. What did you learn from it? Actually?
See, it doesn't come easy. Of course, you have to keep working hard when you're not playing, especially you have to stay focused and you got to keep preparing yourself to do well when you get the opportunity. So I did that. When I got the opportunity, I was ready for it and I grabbed it, and I'm glad I did well and we won the game, and most importantly, it belongs to the team. So we got the 3 points, we got a clean sheet, so yeah. So now FC Goa approaching the halfway mark are sitting pretty at the top of the table. So how is the morale in the team? What's the kind of feeling coming to the training ground? The morale is very good. We are a bunch of confident boys. Everyone believes in their own abilities, and we have a very good coach as well. So we play to our own beliefs. Then no team can beat us. So it is on us, that we need to keep building on this win and try to stay at the top at the end of the season. Right. Now looking forward, Odisha is the next team coming at the Fortress, and I'm sure the team is raring to go. Of course, we are absolutely prepared for it, and we are ready and excited. And as I said, for every game for us from now on is to win. And then if we keep winning all our matches, then there's no way that we'll be dropped back, to the second or third. So we'll be always at the top position. So it is in our hands now. So we need to look forward and win as many games as possible on the way. Right. In football, the coaches usually say that we will look to just the next match and not beyond. So going match by match. But what the crucial victory against ATK must have done is it must have reinforced the belief in the squad that you all can really go and top the table regardless of what situations and difficulties the team faced at the start of the season, isn't it? Yeah, the belief has always been there, right from the preseason, right from the team has assembled here. That has always been there. But then winning against ATK was really special because they're a very strong side and we were fighting for the top spot against them. If we had drawn, they'll be at the top. If we had lost, they'll be at the top. So winning against them was important to build on. And as I said, yeah, we won and we got the 3 important points and we're at the top of the table and we look to build on this. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.